सोनवार मायाची 18 तारीख सांजुआं पयलो श्रेष्ठ गवळी आनी रोगसाक्ष मुखेल वड जेजूचो मोगाचो शीस नियाळाक आदार। आमी जायते फावटी मागणी करतात तेन्ना आमच्या मनांत प्रश्नार प्रश्न येवंक लागतात। म्हज्या काळजांत व म्हज्या मनांत कितें उणें आसा? म्हज्या घरांत, फामिलींत व शेजारी म्हजो मोग कित्याक करिनात? हांवें मोगाचो जावंक हांवें कितें करूंक जाय? म्हज्या भितर कितें उणें आसा तें हांवें सोदून काडूंक जाय। हांव मोगाचो जाल्यार म्हजे वरवीं दुसरोय मोगाचो जातलो। ह्या प्रश्नाचेर आमी जण एकल्यान नियाळ करूंक गरजेची। तशेंच आमी आमचें जिवीत बदलूंक प्रयत्न करूंक जाय। जेजून आपल्या शिसांक वेंचून काडले, जेजून आमकांय वेंचून काडल्यात। थोडे जेजूचे शीस मोगाचे जाले। आमी होच जेजूचो मोग आमच्या घरांत, फामिलींत तशेंच शेजाऱ्यांत शिंपडावया। जेजूच्या शिसान आपलो मोग कश्टांनी आनी मरणां पासून दाखयलो। मोगान जिवंक ते आमकां स्फूर्ती दितात। मोगा विशीं आमच्याय मनांत जायते प्रश्न येतात। आमच्या जिविताचेर आमी नियाळ करूंक गरजेची। आमी फकत दुसऱ्यांच्या जिविताचेर नियाळ करता, तांच्यो चुकी काडटा आनी तांचें नांव उबयता। आमी आमकांच बोट दाखोवन आमच्यो चुकी काडून आमचें जिवीत मोगाचें करुया। हांव मोगाचो जाल्यार दुसरो म्हजो मोग करतलो। म्हज्या वायट जिविताक लागून म्हजीं घरचीं जायतीं सोंसतात। म्हजो थाराव जेजूच्या मोगाचेर नियाळ करून म्हजें जिवीत बदलतलो।